म्हणजे सांगपाचो मुद्दो तेन्ना एक्टिवेशन करता यू हॅव लेफ्ट इट टू द मॅनेजमेंट ऑफ द स्कूल टू सायन इट एका कितें तोडगो काडपाचो हांव इंडिव्हिज्युअली घालता हो तोडगो तो काड स्कुलांतल्यान एड्युकेशन सिस्टमांतल्यान काडपा जाय तो ठीक आहे ताजेरी काडटा तोडगो ताजेरी काडटा एक्चुअली लास्ट प्रेसिडेंट आहा पयलो इवन स्पीकर सर सुद्दां ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसतना स्पीकर सर हांगा इश्यू फक्त एकच आशिल्लो जे आउट ऑफ द स्टेट वता पळय न्ही त्या स्टुडंटाचो चड आसा कारण गोंयांतलो स्टुडंट गोंयची इन्स्टिट्यूशन अशें आसा तर हांवें उदाहरण प्लेस केल्लें आहा ठीक आसा स्पीकर सर आमी ताजेरूय सोल्युशन काडटा आनी त्या भुरग्यांक हे मेळून दिता स्कॉलरशीप स्पीकर सर रिगार्डिंग द FRA म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्ट हेच्या अंतर्गत मेळपी लँड ही जी आसा पळय न्ही ही आमी तांकां इजिली करून दिवपाचें काम हे आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी स्ट्रीमलायन केलां ते जातले 16,000 पेंडिंग आहे तो ऍप्लिकेशन करता 2,300 4,000 आमच्या सरकाराच्या टेन्युअरान जाल्ले आसा मागणे तुवें केला स्पीकर सर सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंट म्हटलं काय संदर्भात हांव ओनली आय एम टॉकिंग अबाउट द एज्युकेशन संदर्भात ते इन्कम स्लॅब जो आसा पळय न्ही तो काडपाक जाय कशें आसा न्ही तो 1.5 लाखाची पोस्ट मॅट्रीक देर इज अ प्रॉब्लम आय नो दॅट प्रॉब्लम आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो कितला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे 1.5 लाखाचे हे आसा पूण गोंयची जी स्कीम जी आहा पळय न्ही ते इन्कम फ्री कर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आमचो कितलो 1.5 लाख गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो 2.5 लाख आसा आणि आमचो इन्कम लिमिट इज 5 लाख आसा 5 लाख आसा काढून उडय तर तूं ठीक आहे स्पीकर सर हांव चेक करता विचार त्याच्या बरोबर स्पीकर सर चेक एज्युकेशन आय एम नॉट टॉकिंग अदर थिंग ओनली एज्युकेशन तो एकीकडे काढला का मग एकदा सगळ्यात काढतो पडटा म्हणून पण हांव चेक करता सी ओके स्पीकर सर सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना सगळे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोलीम एअरपोर्ट ह्या विशयाचेर प्रामुख्यान उलयता आणि ते उलयता आसतना आमकां सगळ्यांना दिसून येता स्पीकर सर हांव फक्त एकच सांगतलो की थोडीशी आमी हेजेरूय फाटल्या क्वेश्चनार उलयता आसतना खूब हेजे मोठ्या प्रमाणात डिस्कशन जालां ह्यो फ्लायट हांगातल्यो थंय शिफ्ट जाल्यो तेज्या उपरांत मोपा वयल्यान परत दाबोली शिफ्ट जाल्यो ह्यो सगळ्या जाणांनी आयकला त्या खातीर आतां काय खंयसरूच मेजर खंयच्योच फ्लायट हांगातले थंयसले थंय वचना नाव इट इज एन स्टेबल दोनूय कडेन इक्वल फ्लायट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो वचपाक लागल्या बट एक गजाल आमकां कळ्ळी की गोंयाकूय तशी दुसऱ्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची गरज असली सपोज आमी जर म्हटलें की दुसरो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येवंक नासलो जाल्यार आज जे एप्रॉक्सिमेटली डेली 50 फ्लायट येता वता ह्यो फ्लायट्स नाल्यार येवपा खातीर दाबोलीचेर तांकां स्पेसूच नासली म्हणजे दाबोलीचेर तांकां टायमिंगूच नासलो ह्यो फ्लायट्स येवपाकूच मेळचे नासली म्हणून दोनूय इंटरनॅशनल दुसरो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हेजी आमकां गरज असली आणि तातूंतल्यान सरकाराक स्वता रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जाला मोर दॅन 65 crores ऑफ रुपीज रेव्हेन्यू आतां पर्यंत येयलो कंटिन्युअसली हेजो मंथली रेव्हेन्यू सरकाराच्या केटीत येवपाक लागला त्यांनी जॉबाचो एक थंयसर विशय त्यांनी मुद्दामून उल्लेख केलो म्हणून सांगता ते एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर थंय आसा त्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराच्या मार्फत थंयसर भुरग्यांक आतां पर्यंत ट्रेनिंग जी दिली 1940 भुरग्यांक तांच्यांनी ट्रेनिंग दिली आनी भितरले 1293 भुरगे हे थंयसरूच जॉबाक आसा आनी हे जे आसा पळय न्हू मॅक्झिमम भुरगे 1940 ट्रेनिंग घेतलेले ते 90% ऑफ भुरगे हे पेडण्यांतले आनी गोंयांतले आसले आनी आतां 1293 भुरगे थंय जे काम करता ओके तेजें लिस्ट हांवें व्हेरीफाय केलां आनी चेक केलां हे सगळे पेडणेकारूच आसात थंयसर जे काम करपी आतां एव्हिएशन डेव्हलपमेंट सेंटरांत ताका ट्रेनिंग ही अजुनूय सुरू आसा इन फ्युचर एक्सपान्शन जातलें तेन्नाय त्या भुरग्यांक थंयसर काम जे आहा हें मेळटलें बाकीचे इश्यूज हेच्या बद्दल जे regarding Daboli Airport, last time we brought to your notice that the charter airlines from Russia have shifted to Mopa. Speaker sir, most of the charter airlines they are okay to have it in Daboli, but take extra perks, more facility in that Mopa village. And because South mainly it is all Russians are depend on like charters and that how South is dying. Just charters don't allow more charter flights. एक ओले हम गया था यार. बरें सर बरें फोन कोत म्हणले. तू चार्टर बंद करपाक शकता खंयच्यो तो मोठा चार्टर दाबोली येताले ते मोपा गेले तो दाबोली तुझ्यान ते चार्टर हाडून जाता स्पीकर सर अंडर व्हॉट प्रोविजन चार्टर आणि कितें ते तेकाच खबर आहा ना स्पीकर सर एक स्पीकर सर very simple see you all promised us in the last session that
you have to take a delegation. Rohan Bab, एक minute, let me ask, then you tell. You all promised that you all would take a delegation. Civil Aviation Ministry has clear cut told you all that he cannot interfere with airlines choosing which airport they go to as per DGCA norms. Now, in spite of that, you see, Dabolim Padha as an impact of the flight, have you all conducted some impact? We need a clear cut policy. It is going to turn ghost airport, it is 100%, nowhere in the world. So if you are going to do be the first person in the world to both these airports at so close proximity to do, then what is the policy? Have you involved? ICAO Motaha, International Civil Aviation Organization, they said it is not feasible. The parent organization of aviation, they said it is not feasible. Bangalore तेच झाले, जुहू, बॉम्बे तेच झाले, दिल्ली तेच झाले. परत एकूच किती सांगता बरं, घोस्ट एअरपोर्ट हो तेणीच शब्द आणला. आणि शब्द होते ते हा कन्सेप्ट हा किती देशात कितले गोस्ट एअरपोर्ट आहे. You go to Palam, you go to Juhu, you look in Bangalore. So, no, it's a serious issue. जो परिणाम दक्षिण गोयच्या लोकांचे टुरिझमाचेर स्पीकर सर क्लियर करता तो परत कन्फ्युजन करता. हो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना फुडल्या 20 वर्सांनी सुद्धा हांव सांगता ताका जावचो ना. स्पीकर सर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांच्यानी आता इतले कोट्यांनी रुपयाचे इन्व्हेस्ट हल्ली हैदराबाद कितले कोटी मुळे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच स्पीकर सर हांव ताका कळपा खातीर सांगता गोवा टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आमकां दोनूय एअरपोर्टाची गरज आसा आणि ज्या पद्दतीन टुरिझम हांगासर वाडटा आणि लोक specific. I am very specific. Do you all have a vision? What is the policy of the government? How will you, when your civil aviation minister, to agree that he wrote a letter to you that he has no control over airlines. So how will you control it if your civil aviation minister is saying that he cannot control? How will you control? स्पीकर सर कशें जाला तो स्वतः पायलट असल्या कारणान तो खूप विमानां पायलटा म्हणून दिस इज अ व्हेरी सिंपल थिंग. तू म्हाका सांग सिव्हिल एविएशन मिनिस्टरान सांगला कंट्रोल ना आमच्यान हे करू तुम गेल्ले डेलिगेशन घेन त्याच नंतर मिस्टर सिंधिया wrote a letter to you all saying there is no control. So what have you all done? Look into it. It can create a crisis. Accept it. इतके सांगू शकता. चीफ मिनिस्टर बाब, the first time I प्रश्न घातलेलो तुका तू म्हाका कितें म्हणून आले डोमेस्टिक हाय ते दाबोली दर्या इंटरनॅशनल हाय ते मोपा दर्या. It doesn't work like that. It is a business model. You will want to go from here to Atuse, Ingospa, Manila, Philippines. तू गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, फिलिपिन वयतलो तू डायरेक्ट वयतलो. You whichever is less and whichever is shortest you will go. That is what the airline is going to follow. So please look into this. Several times we have said last time also. आणि एक ते मोपाचे ते सोर्यापड इकरा आले ते तुझ्या अंडर येता. नो दिले पाहिले सर इट इज अ बार एंड रेस्टॉरंट. हांव परत कळपाक जाय इट इज नॉट अ वाईन स्टोर. जो परमिशन कोण घेता भितर त्याच्या रेस्टॉरंटाक परमिशन घेतला पळय न्ही तांच्यानी घेतला. इट इज नॉट अ वाईन स्टोर. ना कितले स्टोर आहे सोर्याचे तू जे सांगल्या पळय न्ही थंयसर वाईन स्टोर जे आसा ते दोनूच आसात. बाकीची सगळी बार आहे ते दोन वाईन स्टोर ते गोवन आसा. स्पीकर ते गोवन ना आसा ते गोवन सांगता तो स्पीकर सर ड्युटी फ्री होता. स्पीकर सर तेका हांव कळपाक जाय म्हणून परत एकदा सांगता दाबोलीम एअरपोर्ट खंयच्याच पद्दतीन बंद पडपाक ना. आता एअरपोर्ट खबरा लागे स्पीकर सर त्या खातीर हांव तेका सांगता एविएशनाचेर उलयता आसतना बाकीचे सगळे इश्यूज आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे दाबोलीचेर सुरवात केल्ले आसा आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर करता एक्सपान्शन करीत आसा. त्या ती एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांचें विजन क्लियर आसा की हो एअरपोर्ट जो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पुढे चालू उरपाक जाय. त्या ती आमकां खात्री आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचेर आमकां विश्वास आसा. त्या ती हो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना. फुडल्या 20 वर्सांनी जरी युरी मेळ्ळो आसत जाल्यार युरी गांव हेच सांगतलो कारण युरी कदाचित फुडल्या 20 वर्सांनी सुद्धा इंटरनॅशनल लँड जाता आसतना त्या एअरपोर्टाचेर लँड जावपाक तुका मेळटलें हेजो हांव इच्छा व्यक्त करता. आणि स्पीकर सर आयज म्हणजे एड्युकेशनाच्या सहित सिव्हिल एव्हिएशन पर्यंत प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे
हे मांडटा आसतना स्पीकर सर म्हाका खात्री आसा की तेंच्यांनी मांडलेले कट मोशन्स ते फाटल्यान घेतले आणि सातत्यात प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाचे गोवा विजन डॉक्युमेंट 2037 म्हणजे चड ते बुरोंक ना आता 37 जावपा खातीर फुडल्या 8 वर्साच्या भितर 37 विजन डॉक्युमेंट जे आसा हे पळोवपा खातीर सातत्यात तेंच्यांनी सहकार्य करचे अशी हांव अपेक्षा करता आणि माझे डिमांड पास करचे एक सांगता आनी म्हजी 2 मिनटां सोंपयता. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर आम्ही गोल्डाचे विषय उलयल्ले आणि दोतोर नंदकुमार कामत सीएमाक वचून मेळोन गेल्लो सो ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्यान कितें केलां म्हणजे फुडें प्रोसिजर कितें केलां गोल्ड जे गोंयान गोल्ड आसा हेजे बाबतींत उलयल्ले सो एका टास्क फोर्स हाडटले काय ना हे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें मातशें जाप दिवची कितें गोंयान गोल्ड आसा म्हणून हो रिसर्च केल्लो आसा PhD रिसर्च स्टडी आसा हेच्या बाबतींत स्पीकर सर मातसो मुखेलमंत्र्यान क्लियर करचें आनी एका टास्क फोर्स ही डिप्लॉय करची सो तेंच्यांनी सांगचें मातशें कांयच ना करता सांगता बरें हांव सगळ्यांच्या वांगडाच सांगता. म्हाका एक क्लॅरिटी जाय जे 100 crores बजेट घायल्ले न्ही ते आता इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर वेरियस स्कूल्स जे आहाय आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सी आम पयले MLA फंड जो आहा तो आम हुंय उजार करताले एनी रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन देयर वॉज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विथ दॅट सो आता 100 crores केलो आहा सो कॅन वी स्टील यूज इट इदर टू PWD बिल्डिंग और GSIDC समवेअर सांगता फुडें तो सर काय ना सीएमाक थँक्यू म्हणलें डीजे स्कीम रिवायव केले म्हणून पण एक गोष्ट डीजे स्कीम मॉडिफाय करपाक मागतलो की जे GEC कॉलेजीन डीजे स्कीम कोणाक घेना कित्याक ऑटोमॅटिकली सबसिडी आहा दुसऱ्या प्रायव्हेट कॉलेजीन जेन्ना OBC स्टुडंट घेता आणि GEC भितर खूब फरक आहा म्हणजे GEC 32,000 फारीक करता इंजिनियरींग स्टुडंट आणि प्रायव्हेट कॉलेजीन 60,000 फारीक करता ते मातशें ती डीजे स्कीम मातशी मॉडिफाय करून करची अशें रिक्वेस्ट केल्लो स्पीकर सर मातशी करा. स्पीकर सर त्यांनी गोल्डाचो विषय सांगलो तेका गोल्डाचो हांव आमच्या DMG सांगता की ताजेर रिसर्च थॉरोली रिसर्च करचो म्हणून इवन जो लॅब आसा जाल्यार आमी तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया धाडटा टास्क फोर्सीन गरज ना ते सुपर लॅब आसा ना जाल्यार ते आंध्रान मरे ते थंय लॅबान धाडून दिता धाडटा आय टेकिंग इट सिरियस. ओके स्पीकर सर 100 crores जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट दिस इज प्रायोरिटी इज फॉर आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीतल्या पब्लीक Serious, but what is your intention? I think that person has come, Dr. Nandkumar has come and met you 3 times. स्पीकर सर म्हाका स्वता ते मेळ्यात ज्या भुरग्यान रिसर्च केला ते मेळ्ळा हांवें एक्चुली हांवें त्या खातीर म्हटलं हांव हें सांगना की हांव लॅबॉरेटरी सोदून काडून आमचे सगळे कडले डिफरंट निलेश इज ऑल्सो आवर मायनिंग इंजिनियर्स यू ऑल्सो सजेस्ट मायनिंगात गोल्ड मेळटाचो प्रोजेक्ट ते नंदकुमार जालें सगळें स्पीकर सर एका टास्क फोर्साची गरज ना एका रिसर्च करपाक जाय हेजेर हांवें त्या खातीर ड्यू रिस्पेक्ट टू यू कॉन्फिडन्स आगे मातशी या स्पीकर सर हांव तांच्यांनी सांगला हांवें रिसर्च करपाक धाडून दिता हांव धाडून दिता स्पीकर सर रिगार्डिंग द 100 crores आमी दिस इज फॉर द पब्लीक फंड्स फॉर द युटिलिटी म्हटला हाजेर प्रायव्हेट इन्स्टिट्युशनाचो कसलो तेजो अजून विचार करूंक ना जर माझ्या तकलेन आयलो जाल्यार मागीर थोडोसो विचार करता आनी सांगता पयली इट इज फॉर द पब्लीक युटिलिटी बाबुशाचे 100 कोटी जाले ऑलरेडी पणजेन हय ओके करता हांव विचार करता म्हटलं हांवें तर फायनल सांगला गायडलायन कितें तरी ठरयता कितें जाता स्पीकर सर हांव सांगता तुका स्पीकर सर हांगा कितें जातलें सांगता हांव 100 कोटी जर हांवें प्रायव्हेट इन्स्टिट्युशनां यूज करपाक दिले न्ही लोक 40 कोटी व्हरतले आनी प्रायव्हेट घालतले कोण म्हणटालो फाल्यां सकाळीं देवळाक बोर्ड चर्चीक बोर्ड खंयच्या स्कुलाक बोर्ड आनी मागीर रस्तो जेन्ना नासतलो पळय न्ही सीएमान रस्तो करूंक ना मरे म्हणटले हो प्रॉब्लेम येतलो म्हाजेर हे सगळें करूं शकता आमचें देवूळ बांद म्हणटलो 10 कोटी रुपया देवूळ बांद म्हणून येस विजय सरदेसाय तुम्हाला उलोवपाचें विजय सरदेसाय तुम्हाला इतलें विकास हांव हाजेर कितें तरी ठरयता आनी मागीर सांगता हांवें आत्ता फ्लोर ऑफ हावस आन्सर करिना मागीर सांगता कितें ठरयता मागीर हांव सांगता स्पीकर सर एक हे विचारता GEC कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसराचे ऑटो रिन्युअल जातले म्हणले तो तांकां प्रॉमिस केल्ले पूण ते जावंक ना स्पीकर सर तो विशय उरला जाल्यार हांव करून घेता स्पीकर सर पॉलिसी काडटा स्पीकर म्हणून विदाउट प्रोफेसर आहा ते कॉलेज स्टार्ट जाल्ले आहा विजय एकूच सांगता ताजेर एक कितें सांगता जे 10 वर्सां इन सर्वीस आहा पळय न्ही तेजो आमी वेगळो विचार करता जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसले तेंचो सुद्दां
ह्या वर्सा कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्ट बेगीन जावंक जाय बेगीन करता सेकंड मल्टीपर्पज स्कूल जे आहा पळय थंय आमचे सेकंड फेज ITI ते थंय बंद पडला GSIDC केन्ना करपाक येतल्या स्पीकर सर एक पॉइंटेड क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर म्हणा आडान दोशी 100 कोटी जात म्हणून आमगे फंड ना म्हणून फायल पोतून धाडपाना मरे तूं पळय ना इतले सांग 100 कोटी जाव पर्यंत 100 crores पयले पयशे नाही म्हणून पोतून धाडपाना मरे फायलो स्पीकर सर 100 कोटी जाय सर हांव फायली तेजे परतून धाडिना हे तुतर 100 crores दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 100 crores स्पीकर सर 100 कोटी दिल्या उपरांत 35 कोटी सर 100 कोटी दिल्या उपरांत एकट्यान सुद्धा माझे अभिनंदन करूंक ना कॉमन पैकी ते अभिनंदन पयलीं करपाक फाईल पास होणार नाही फाईल पास कर फेलिसिटेशन करूयात गेले फाईल पास कर होय 100 कोटी पयली केन्ना येता मागीर कर 100% यो हांव पळय तुका आता हांव दिल्ल्या बजेट प्रमाणे 10 ABCDEF आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ते हय म्हणजे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे तुझे इंट्रोडक्शन आसा ना मंत्र्यांचे म्हणणे मान्य झाले ना मंत्र्यांचे म्हणणे मान्य झाले कपात सुचोवण्यो नामंजूर झाले आता हांव वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 88 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय मंत्र्याचे म्हणणे मान्य झाले हय मंत्र्याचे म्हणणे मान्य झाले मागणी क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 मंजूर झाले. अध्यक्ष श्री आलेक्स लॉरेन्स आणि सरकारी आश्वासन समितीचो 2025 चो 5व्या अधिवेशनाचा संबंधित चौथा अहवाल सादर करतो. Alex Lawrence. So I present the part 1 of the 4th report of the Committee of Government Assurances 2025. आता श्री विश्वित राणे नगर विकास मंत्र्यान सभागृहात द गोवा म्युनिसिपालिटीज अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. To introduce Bill number 42 of 2025, the Goa Municipalities Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा म्युनिसिपालिटीज अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयकाक मांडपाक अनुमती दिल्यात विधेयक म्हणचें. Sir, I introduce the bill. द गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला. ठीक आहे सर. एक मिनिट आता श्री विश्वित राणे सभागृहात सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणतो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 43 of 2025, the City of Panjim Corporation Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. द गोवा सिटी द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला. येस No, I will say. ओके डायरेक्ट Speaker, sir, I may be permitted that the following bills listed for today's, namely the Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Conditions of Service Bill 2025, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 Amendment Bill 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 may be taken up for consideration and passing tomorrow. येस सभागृहात आमकां कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान ब्रेस्तार 7 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.